लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या शिरगांवच्या लयराई देवळात शेकड्यांनी भक्तगणांनी 5 लाख सामूहिक नामजप केले। नामनेचे कीर्तनकार सुहास बवजे हांच्या मार्गदर्शनाखाला आयतारा सांजे देवस्थान समितीन हो सुवाळो आयोजित केल्लो। ह्या नामजपा वेळार शिरगांव मंगल आणि भक्तिमय वातावरणान फाकिल्ले। वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून शेकड्यांनी भक्तगणांनी नामजप केले। त्याचो खंय ना खंय तरी त्या पुण्याचो असर ह्या भाविकाचेर जावपाक म्हणून हे केलेलो आसा। ताच्या नंतर आमचे जे भाविक आसात व्रतस्थ धोंड जे असतात हे व्रतस्थ धोंड जे असतात हे 5 दीस जात्रेच्या वेळाचेर प्रत्येक ठिकाणा आपापल्या ठिकाणाचेर एक व्रत करून जेवणाचो कार्यक्रम ते 5 दीस करीत असतात। आणि हो जो कार्यक्रम आसा तो त्याचो एक भाग म्हणून आमी तांकां एक शिकोवपा खातीर की जो उरलेलो टायम तेंचो आसता थंयसर 5 दिसांक जेवणा व्यतिरिक्त जे 5 दिसाचो बाकीचो टायम आसता त्या टायमान तुम्ही देवाचें नामस्मरण करप। 4 दीस जे आसता ते नामस्मरण करप आणि 5वो दीस देवाचो अग्निदीप जे आसता ताका लागून ते सगळे धोंड जे आसता ते शिरगांवान येतले आसता। ताका लागून सगळ्या भाविकांक सगळ्या संप्रदायाक वेगवेगळ्या तरेच्या आणि आमचे व्रतस्थ धोंड जे आसताले तांकां सगळ्यांक आमी आमंत्रण केल्लेलें आसा। ते भरपूर धोंड जे आसा ते हांगासर येयल्लेले आसा। एक अपेक्षा आसा की फुडल्या वर्साच्यान जे धोंड जैतले तेंच्यांनी आपापलो थोडो तरी वेळ 4 दिसांतल्या थोडो तरी वेळ नामस्मरण देवीच्या नामस्मरणान दिवपाचो अशा तरेची अपेक्षा धरून आमी हो कशे तरेन नामस्मरण करपाक जाय। त्या नामस्मरणांतल्यान कितें आमकां फायदे जातले, त्या नामस्मरणांतल्यान देवा पर्यंत पावपाचो मार्ग कसो आसा हें सांगपा खातीर आमी दाखोवपा खातीर हो आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा।